आरशान माझे ऑडिशन स्टार्ट अशें तुमने मुझे क्यों छोड़ा तल्ले बीन एक्टिंग बीन रडो बी तेन्ना म्हाका एक्टिंगू येनाली पूण तरी ते रडोन बीन दाखोव बस आनी मम्मा बीन केन्ना बाय कितें गो कोणा कडेन उलयता कितें करते पिशा कोणाक हांवें जल्माक घातलो हे बीन मम्मा म्हणप तुजे कडेन जेन्ना कोण एक्सपेक्ट करता तेन्ना तुका कितें दिसता आतां 100% लायतले ते कच्चा बदाम तितून कांय मेळना आतां म्हाजे दाद भायर आसा ओके सायडीक 2 जाण आहे लाईक फोगाणा मारप कुठे हळदी कुंकुमला निघालेस की काय तसले बीन आसले म्हाका इतले पण तो अजून आमच्या वाड्यार बीन केन्ना केन्ना म्हाका लवरदार बीन म्हणटा अजून आणि त्याचे मागीर फेवरेट रोल खंयचो आता तो केल्लो तो हांवें खंयचो करून दाखय तू तो रील म्हणी तो हांवें पळयला तो करून दाखयचो तें नांव कल्पना जाता कल्पनाच तू बाबा बाबा चल रे हाड रे तेका फुजी वुजी फुजी तुझा हार्ट ब्रेक झाला म्हणून तो कंटेंट बाहेर सरता काय दुसऱ्यांचं पळोवन बाहेर सरता Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News channel, powered by Ambika 1 gram Gold Jewelry and co-powered by Pixel Filming Production. आज माझ्या बरोबर असा somebody with a huge number of followers on Instagram, तसेच एक्टर, डान्सर, इन्फ्लुएन्सर, घुमट वादक आणि तसेच तुमच्या सगळ्यांचे फेवरेट कुकू शिरोडकर म्हणल्यारूच करिशा शिरोडकर. वेलकम टू आवर चॅनल. हाय सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार हांव सदांच तुका रिलान पळयतालें. आज फर्स्ट टायम हांवें तुका इन रियल पळयलां आनी यू आर व्हेरी ब्युटिफूल. थँक्यू. पयलीं म्हणल्यार म्हाका सांग इतले फॉलोवर्स कशे जाले? स्ट्रॅटेजी कितें? स्ट्रॅटेजी अशी काय ना म्हणल्यार पोस्ट करीत रावप इंस्टाग्रामाक लायव्ह दवरप म्हणजे जितो दवरप. आता तू आयज पोस्ट करतले मागीर 2 महिन्यांनी पोस्ट करतले इंस्टाग्रामान तू जितले फीड्स दिता पळय तसो इंस्टाग्राम तुका व्ह्यूज दिता फॉलोवर्स दिता. एवरी डे करता तर तू पोस्ट? ना एवरी डे एक टायम करताले हांव एक पिरियड तो आसलो जेन्ना हांव करीत सुट्टाले मागीर कोरोनान मदींच बंद पडले तेन्ना फॉलोवर देंवपाक लागले मागीर हांवें परतून हें केलें घालपाक स्टार्ट केलें हांव म्हणजे कितें तरी इंट्रस्टींग घालप. आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाज्या लायफान इंट्रस्टींग कितें कितें चालूच आसता म्हणल्यार हांव एक्टींग करता हें करता तें करता सो म्हाका फीड मेळटा तशी न्हू. आतां समज जजींगेक गेलें म्हाका कितें तरी मेळ्ळें घालपाक तें घातलें जजींग केली म्हणून हांवें लोक म्हणटा हें जजींग करता. मागीर आतां हांवें दांडियाचे पोस्ट घातले म्हणटा हें दांडिया करता लोक म्हाका फॉलो करता. आतां परफॉर्मन्स दिलो थंय हांव हायलायट जालें लोक मागीर म्हणटा ही बरें नाचता न्हू कोण गाय सो थंयसर फॉलो केलो सो तशें तशें फॉलोवर वाडटा. हय पूण हें आतां वाडटा. पयलीं कशें करताले? पयलीं ते पयलींचे उलयता हांव दांडिया आतां नाचना. दांडिया हांवें लास्ट 2018 नाचलेले सो 8 वर्सां नाचले न्हू आनी आतां मागीर तुजी जर्नी खूब पयलींच्यान स्टार्ट जाली. हय खूब पयलीं केन्नाच्यान? पळोवंक गेल्यार ल्हान आसतनाच्यानूच जर्नी स्टार्ट जाली कित्याक हांव धाकटेले आसतनाच्यानूच डान्सर म्हणून येयला न्हू सो तितून हांवें स्ट्रगल केला म्हणल्यार कॉम्पिटिशनां बीन हें करप पूण मम्मा पप्पाचें बीन कशें आसतालें तूं प्रायजाक नाचों नाका तूं तुज्या उमेदीक नाच कित्याक हांव केन्नाच प्रायजा खातीर नाचोंक ना. हांव म्हाज्या उमेदीक नाचोन नाचोन प्रायज येताले घरा मागीर अनएक्सपेक्टेडली कितें हांवें केन्ना ट्रॉफी पळोवंक ना पूण नाचले ट्रॉफी येयली घरा तशें जातालें म्हाजें. म्हणल्यार पयलींच्यानूच तो एक क्रेज आसा म्हाज्या आर्टाच्या हितून डान्स म्हण एज अ फ्रॉम अ डान्सर टू हांव एक्टिंगेक कशें पावलें तें म्हाका खबर ना. स्टॉप जा. सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स. फॅन्सी ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी 1 वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा. अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात साद मार्केट प्लाझा ऑपोजिट PMC मार्केट अपर बाजार अंत्रुज नगर फोंडे गोंय. बट
ऑन अ सिरियस नोट कॉंग्रॅच्युलेशन्स, कित्याक इतले फॉलोवर्स करप म्हाका खबर आसा कितले डिफिकल्ट त्या ऑडियन्साक अट्रॅक्ट करपाक, बट स्टील तुवें केलें, सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. पूण तूं अजून चॅक करता, कितें इन्स्टा चॅक करता, म्हणल्यार कितले वाडटा, एवरी डे कितले वाडटा करता? आसता. तू चॅक करता म्हणून हांव तेजेरूच आसता, इंस्टाग्रामारूच आसता. चॅक करता हय, म्हणल्यार वाडटा म्हाजें तें चॅक करूंक पावना दिसता हांव. पूण आतां फ्रॉम 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 आतां हांव 90ची तयारी वाट करता. सो हय, कित्याक एक अचिवमेंट कसो न्हू तो, सो म्हाज्या खातीर हय अचिवमेंट कसो 100K रावला बी हांव. कितें करतले तर 100K जातकीर? कितें सेलिब्रेट करतले? केक बीन कट करचें ना हांव नको करचें ना दिसता तशें. पूण हांव हॅप्पी जातलें, आनीक कशें म्हणू शकता हांव. कित्याक 1000चे सेलिब्रेशन केल्लें हांवें, तेजे उपरांत आतां 1000चे सेलिब्रेशन केलें? 1000चे म्हणल्यार तशें न्हू, अशी हा. स्टोरी घालून की 1000. हा, ओके. 1000 म्हणजे आतां कितले लोक जाले तशें. सो आतां तुजे वन आतां म्हणजे 88.7 100K जातले, म्हणल्यार जातले फुडें, तेजी तूं वाट पळयता. आनी आतां तुजे 88K जाल्या. 88. पूण ते एकदां पिशें लागता न्ही पळयत रावपाचें, हय, एडिक्शन कशें जाता. एडिक्शन कशें जाता. अजून आसा वेळ, पयलींच्यान आसलें ना, अजून आहा, आसतलें बी. म्हणजे पळोवपाक कशें पूण दिसता. खूब जाणां म्हणटा की फॉलोवर्स मॅटर करना बी म्हणून, करता? फॉलोवर मॅटर करना, फॉलोवर मॅटर करना एज इन तूं आतां टॅलंटेड आहा जाल्यार करना. हय, तुका व्ह्यूज मेळटा न्हू, आनी तुका कितें जाय. आतां समज कोणाचे तरी 10,000K फॉलोवर्स आसा, पूण अशें ना की तुका 10,000च्या पुरतीच मेळटा आसतले व्ह्यूज. ऑब्वियसली तुका मेळूं शकता 1 मिलियन व्ह्यूज सुद्दां, इवन इफ तुजे 10K आहा. तूं जसो फीड घालता पळय ते खूब हें आसूंक जाय ट्रेक. पूण टायमिंगाचेर बी तूं बिलीव करता, खंयच्या टायमाचेर पोस्ट करपा जाय बी तें? हांव चडशें संक बीन अशें घालता सांजचे, बिकॉज तो टायम. आनी हांव दुसऱ्यांक बी सजेस्ट करता की जो टायम लोक फ्री आसता पळय, कामाचे सुटले संक सुमार मोबायल घेवन बसले, तशें संडेचे कशें सुशेगाद 10 उठले लोक मोबायल घेवन. आतां मोबायलूच घेवन तर बसता लोक, सो तो टायम सारको आनी आसता. मोबायल ना जाल्यार कितें जाता मागीर? हय, सकाळी उठले की तुका मोबायल घेवपाची संवय आहा न्हू. न्हिदेंतल्यानूच हात वता. हय, केन्ना केन्ना वता. हय, तशें बी आसता. टायमींग आसता, मॅटर करता. केन्ना बी घालीत जाल्यार तशें जायना. पूण तुजो व्हिडिओ समज खरोच बरो आहा आनी तुका दिसता तो वयतलो जाल्यार तूं केन्नाय घालूं शकता. केन्ना केन्ना हांव अशेंच घालता बी, हो व्हिडिओ बरो आसा, वयतलो बी. पूण म्हाका सांग की तुजो नेचर कसो, म्हणल्यार कशें युजली चड फॉलोवर्स बी जाले काय ऑटोमॅटीक मनशा भितर एटिट्यूड येता, बट तुजे भितर तो ना, तुजे भितर तो ना. गूड एटिट्यूड आहा म्हाज्यान. तसो न्ही, असो घमंडी एटिट्यूड थोड्या भितर येता, बट तुजे भितर म्हाका तो दिसूना. सो तोच तुजो नेचर कसो कितें, आनी तूं तो बॅलन्स कसो दवरता? मनीस एटिट्यूड आहा जाल्यार खंय पावना. मे बी म्हाका एटिट्यूड येयल्लो 50,000 फॉलोवर्स जाल्यार हांव आतां 80 कडेन पावचें नासलें. अशें आसा न्हू, एटिट्यूड आहा तो मनीस खंय पावना. जितलो तूं ग्रावंड टू अर्थ रावतलें, कित्याक ऑडियन्स ना जाल्यार तूं मागीर खंय तर. तूं तांकांच समज एटिट्यूड दाखयता जाल्यार तुका ऑडियन्स कशें सपोर्ट करतले. तूं तांकांय तशें दाखोवंक जाय न्हू की तुमच्या खातीर आमी आसा, तुमी आमकां पळयता म्हणून आसा न्हू. सो ऑडियन्साचो श्रेय आहा न्हू तो तितून, आमी हांगा पावल्या म्हणून. पूण तुका लोक आतां तूं रस्त्यार बी भोंवता तेन्ना उलो मारता? कुकू करता. हय, पळयता बी थोडी फुडें येवपाक बीन भिता. आमी ते मॅसेज करता, तूं जाणा तुका हांवें पळयलो पूण म्हाका तूं डॅरिंग जाणा तुजे कडेन येवपाक. थोडीं जाणां येता बीन घट बीन धरता, थोडीं चेडवां म्हाका येवन किस बीन करता डायरेक्ट. थोडीं बरीं बी आसता, थोडीं म्हणटा तूं जाणा आयज म्हाजो दीस बरो वचोंक ना, पूण तुजो एक रील पळोवन म्हाज्या तोंडार एक स्मायल येयली. तेन्ना म्हाका तो फील येता जाणा, हांव एक्सप्रेस करूं शकना. तेन्ना म्हाका ते 80,000 फॉलोवर नाका, तेन्ना म्हाका अशें पुरो आनी लायफान कांय नाका अशें जाता म्हाजें. लोक हांसता न्हू म्हाज्या खातीर अशें दिसता. सगल्यांच्या लायफान न्ही एक मोमेंट येताच, लायक भुरग्यांचे येताच तो मोमेंट, म्हणल्यार आमी आमच्या पेरंट्सा कडल्यान मातशी अगेन्स्ट वतात, म्हणल्यार झगडी जावपा लागता. बिकॉज त्या टायमाचेर पेरंट्सांक भंय आसता की भुरगीं हाती भायर वचपा जायना म्हणून, आनीक भुरगीं आपल्याक दिसता की व्हडलीं जाल्या आतां, सो आपूण आपल्याक जाय तेंच करतलें. सो ती कॉन्फ्लिक्ट तुजी जाताली केन्ना घरान? जाताली म्हटल्यार हांव मिडल क्लास फॅमिलींतल्यान येता आनी जॉयंट फॅमिली म्हणल्यार खूब लोक न्हू, आनी सगल्यांचे तुका डिसिजनाचेरूय वयचें पडटा, कित्याक ह्या काकाक हें लायक जावचें नाल्यार त्या काकाक हें. पूण हांव अशा फॅमिलीन जगला की म्हाका ती खूब सपोर्टीव आसली गो.
लायक तिंकां म्हाजे डान्स हांव ड्रॉइंगा बीन काडी तेंकां सगळें लायक जातालें म्हाजें. पूण एक एज म्हाजी अशी सर्टन येयली की पुरो आतां खूब जालें अशें पुरो कर आतां तितूनूच करतलें शिकपाचें बीन ना तुका असलेंच बीन कितें करपाचें आहा. तेन्ना हांव खंय ना खंय स्टँड घेवपाक लागलें की ना म्हाका करूंकूच जाय न्हू. मेळना न्हू चेडवांक इतलें इजिली कित्याक एक सर्टन एज येयली की तूं आतां लगीनूय जा. पूण म्हाज्या फॅमिलीन म्हाका खंय ना खंय तूं कर बाय तूं कर बरें करता न्हू. आनी 4 लोक येवन सांगता की तुमच्या करिशान बरो ते डान्स करता तेणें व्हिडिओ बरो अपलोड केलो अशें बीन उलयलें तेंकांय बरें दिसता न्हू. सो तितूनूय ते एक्चुली मोटिवेट जाली गो. लोकांनी तेंकां मोटिवेट केली. खंय ना खंय थोडे लोक अशे येताले कितें तुमचें चेडूं तें तितूनूच ते केन्नाच घरा आसना मरे ते खंय वयता रे ते करपाक हें बीन तसले बीन म्हणटाले. थंय हे मातशी डिमोटिवेट जाताली. पूण हांवें तेंकां कॉन्फिडंटान घेतलो की तुमचें चेडूं केन्ना कितें करतलें न्हू बरेंच करतलें आनी तुमचें नांव वयर काडटलें. सो हो तेंकां हांवें कॉन्फिडन्सान घेतलेलो की तुमचें चेडूं कितें करतलें तें बरेंच करतलें. आनी ती म्हाजेर विश्वास दवरलो तेंच्यांनी. पूण ती तुका स्टॉप करताली तेन्ना तुजी एज अशी कितलीशी आशिल्ली? मागीर लोकांक डावट येता म्हाजे एजीचो. म्हणल्यार तूं तुजी एज लिपयता? ना अशें न्हू लिपयना. तूं कितलें दिसता अशें तुका एजी नांव? म्हाका खरेंच खबर ना. म्हाकाय खबर ना. विसरलें हांव केन्ना केन्ना म्हाका विसरपाची संवय जाली. हांव कितली तरी एज यंग आसा. हांव ओल्ड ना हांव यंग आसा. पूण तुका स्टॉप करताली ती एज सांग म्हणल्यार आतांची एज सांग नाका. तेन्ना हांव त्या एजीची तेन्ना तुजी एज कितली आशिल्ली? म्हणल्यार हांव जीपीपीन शिकला न्हू. हांव फॅशन डिझायनींग करून बीन 21 बीन आसलें तेन्ना बीन हय तेन्ना बीन मातशें स्टॉप जातालो बिकॉज चेडूं मागीर वाडटें जाता न्हू. चेडवांचें मागीर फ्युचरान पळोवचें पडटा लगीन बेगीन अशें ना पूण म्हाजें लग्न मत. जावपाचो प्लॅन आसा बेगीन? आतां म्हाका लगीन जावपाचेंच ना. म्हाजो व्हिडिओ पळोवंक ना. अरे तो बेश्टो कॉन्टेंटूय आसपाक शकता ना न्ही. तो म्हजो रियल लायफाची स्टोरी. हांवेनूच कॉन्सेप्ट काडलो न्हू त्या खातीर. रियल लायफ स्टोरी. हांव चडशे म्हजे कॉन्सेप्ट म्हाज्याच स्टोरींतल्यान जे हांव तसो एडमायर तुवें करता पयर तेच. आनीक एक कॉन्टेंट काडला की तूं लग्न जालां आनी 1 म्हयनो तूं सामकें खूश आसा. मागीर कितें ना समजपाचें? म्हणजे एडमायर करता ते कॉन्टेंट घेता जे हांव पळयता हांगा थंय ते. आतां म्हाजी फ्रेंडां जशी म्हाका सांगता बाय तूं खूब बरें आसा तूं इतल्या बेगीन लगीन जावं नाका. थोडी म्हणटा लगीन जा गो. तुजे तीच लोक भितर कितें आसा? तुज्या मनान कितें कोण आसा? म्हाका बरो चलो मेळ्ळो की हांव जातलें. बरो चलो म्हणजे हांव एक कलाकार. ह्या कलाकाराची कला कलेक कोण रिस्पेक्ट करता पळय तसलो जाय मात. आतां फाल्यां वचून तेणें म्हटलें तुका हांव बंगलो दिता गाडी दिता हें दिता प्रॉपर्टी तुज्या नांवान पूण तूं डान्स आनी एक्टींग सोड. हांव सोंपलें. म्हाका नाका मागीर तो बंगलो. म्हाका म्हाजेंच हें जाय न्हू हांव कितें करता तें तितून तर हांव जगता जगोन येयलां. तूं म्हाका बंगलो गाडी तो हांवूय घेवपी. काम करून हांवूय घेवपी. तूं म्हाका फक्त म्हाजे कलेक रिस्पेक्ट कर. तूं म्हाज्या बरोबर राव सारको नीट. तशें हांवूय तुज्या बरोबर रावतलें. तूं म्हाका समज तितलें बरें सो दिता तसो मेळूना कोण? तसो ना. शिट. नाल्यार येन्ना म्हणल्यार तुजें लग्न जाता आशिल्लें. ना म्हणूनच तर जावना न्हू. म्हाजें ना सद्या नशिबान. जेन्ना रायट टायमार जातलें तेन्ना रायट मनशा वांगडा जातलें. म्हूण सोदता? तूं पळयता? हय पळयता बी. अशें ना की म्हाका प्रपोजल्स येयना येता बट तशें पूण अरेंज मॅरेजीन येतात प्रपोजल्स येतात ते काय तुका येता? अरेंजानूय येता आनी Instaचेर अशें बी messages. येता. अशी कोणाचेर ट्रस्ट करूं शकना सद्या भंय दिसता. आयज काल जाला तशें न्हू. इन्स्टाचेर सोड बट घरांतली हाडटात ते प्रपोजल्स. एक्चुली खरें सांगतलें जाल्यार हांव ह्या गोश्टीन इतलें गुंतलेलें आसा पळय म्हाज्या कलेन की हांवें केन्ना तशें खैरीगतीन इतलें कोणाचेर हें घेवंक ना. तितलें seriously घेवंक ना. सिरियसली घेवंकूच ना जालें हांवें. मागीर केन्ना घेवपा रावला? आतां घेता. इट्स नेवर टू लेट. आतां घेता. केन्ना कितें बरें जावपाचें आहा तेंच जाता न्हू. आनी म्हाका इतलें खबर कोणा वांगडा हांवें वायट करूंक ना. म्हाज्या वांगडा वायट जावचें ना. टायम लागतलो मात बरेंच जातलें. तशें तुका दिसता की तुवें कोणाक वायट करूं ना बट मे बी केन्ना तरी अनइंटेन्शनली केलां केलां आसतलें पूण कित्याक अनइंटेन्शनली सगळ्यांच्या नदरेन आमी बरी रावपाक रावूं शकच ना. शकना आनी जावूंक शकना. कोणाच्या तरी आनी हांव लायफान आमी मनीसूच विलन न्हू. आसतातूच म्हाज्या न्ही. वांगडा हांवेनूच कितें तरी वायट केलां आसतलें पूण तेजो म्हाका मेळटलो कर्मा. पूण इतलो वायट मेळूं शकना. अरे मम्मा पप्पान म्हाका बरे संस्कार दिले की लोकांचे बरेच शीक बरेच कर. सो हय इवन कोणी म्हाज्या वांगडा वायट सुद्दां केलें जाल्यार हांव तेंचे बरेच मागपी. कितें मेळटलें म्हाका तेंचे वायट मागून. देव आहा. ओके सो तुजी इन्फ्लुएन्सींग जर्नी कशी स्टार्ट जाली बिकॉज तुवें जेन्ना स्टार्ट केल्ली तेन्ना गोंयान बी इतले इन्फ्लुएन्सर्स नाशिल्ले. तुजीच स्टार्ट अशी जाली पळय ती
हम्म. कशी जाली आनी केन्ना जाली तें सगळें इन डिटेल सांग. माझी इन्फ्लुएन्सींग न्हू जशें की हांवें तुमकां सांगलें न्हू हांव ते डब स्मॅश मागीर म्युजिकली टिकटॉक ते करताले. आं. सो ते थ्रू दॅट म्हाका खंय ना खंय व्हिडिओनी फेस करपाक कॉन्फिडन्स येयलो की हां व्हिडिओनी हांव एक्सप्रेस बरें करता एक्सप्रेशनां बीन येता आनी एज अ डान्सर तुका एक्सप्रेशन ऑलरेडी आसता तो एक डान्सरान आसता न्हू एक्सप्रेशन्स सो ते खबर आसलें. आतां तूं म्हाका रिलान विचारतलें न्हू बिकॉज सद्या तर रिल्स चालू आहा. सो युट्यूबार मुगो हांवें फर्स्ट केल्लो तो द अमर बाबू फटास्की बरोबर युट्यूबार एक आं. हांवें व्हिडिओ केल्लो तेज्या बरोबर आं. ओके तितून आमी कपल्स जाल्लेले आनी तो व्हिडिओ असो व्हायरल गेल्लो न्हू बेस्ट जाल्लो म्हणजे लोक लिटरली आमकां दोगांयकूय हजबंड वायफ बीन सजमूंक लागलेले केन्ना बीन येयला आनी अमर कसो आहा घरा बस म्हाजे बीन बाबू बीन खंय आहा घरा आसा लोकांनी ते खरेंच मानलेले की हांव आनी अमर खरीच हजबंड वायफ आनी आमची भुरगीं बीन आहा म्हणजे तो इतलो व्हायरल गेल्लो जस्ट इमॅजिन कर आनी लोकांनी म्हाका एक्टिंगेंक वळखली एक्टिंगान बिकॉज लोकांक फक्त हांव एज अ डान्सर तशें वळखताले लोक आनी हांव स्टिच करी न्हू हांव फॅशन डिझायनींग केलां सो लोक म्हाका तशें वळखताले दांडियाक वळखताले पूण एज अ एक्टर लोकांनी म्हाका तेन्ना वळखलें. तेच्या उपरांत हांवें म्हाका एक कॉन्फिडन्स येयलो की हय न्हू हांव उलोवपाक बरें आहा न्हू मोबायलाचेर बिकॉज टिकटॉकान बीन कशें तूं लिपसिंग करता डान्स करता सो म्हाका येयलें हां म्हाजो आवाज बरो येता सो हांवेंनूय करचें सो हांवें स्टार्ट केलें म्हाजी जर्नी हितून 1-2 व्हिडिओज घातले केस गळटा तेजेर एक घातलेलो आनी स्टार्टींग तो बरो व्हायरल गेल्लो लायक 600K बीन गेल्लो सो तसो मागीर हांव करीत गेलें बिकॉज ज्या पर्यंत तुका स्वतान कॉन्फिडन्स आहा तेन्ना तुका कोण फाटीं काडूं शकना सो म्हाजो तो हांवें कॉन्फिडंट बिल्ड करून हांव फुडें सरत गेलें करीत गेलें अशें ना की व्ह्यूज म्हाका मेळोकूच जाय तशें कांय ना ते 500 सुद्दां लायक जाल्यार 500 लोक पळयता म्हाका सो त्या कॉन्फिडंटान हांव फुडें सरलेलें. ओके हें खूब पयलीं पूण ना रे आतां 2 वर्सां जालीं वर्सां? रिल्स करता हांव आं 2 वर्सां जालीं रिल्स रील्स करता करता हांव. बट रिल्साचे पयलीं तूं इन्स्टाचेर आसलें फेमसूच आसलेलें एक्चुली पळोवंक गेल्यार हांव तेन्ना म्हाजे अरावंड 35-40,000 आसलेत ओके बिकॉज हांवें तुका सांगलें न्हू म्हाजे फॉलोवर दांडिया बीन त्या खातीर येयला वयर बिकॉज हांव तशें तेन्ना तूं बेश्टे व्हिडिओज घालताले व्हिडिओज म्हाजे स्टिचिंगेचे जावं डान्साचे व्हिडिओज घाली आनी त्या टायमार आनी कोण चड कोण करना आशिल्लो ना तेन्ना तेच चालू आसलें न्हू सो तितून लोक म्हाका पळयताले फोटोशूट्स करप आनी शिवता ते कपडे हांव घालतालें सो लायक अशें की हांव डिझायनूय करता आनी मॉडलूय हांवूच जाता सो तितून म्हाजें वयतालें बरें मागीर फोटोग्राफरां कडेन बीन वयतालें हांव तशें शुटींग बीन करपाक शॉर्ट फिल्म्स बीन करी हांव युट्यूबार ते पळयत जाल्यार धांवतली तुमी आतां ते पयलींच्या टायमार ते बरें बी ना. पयलीं म्हाका दिसलें की तूं फकत इन्फ्लुएन्सींग हेंच सगळें करता कॉन्टेंट क्रिएशन हेंच करता पूण आतां हांवें पळयलें की तूं एक्टिंगूय करता नाटकांनी प्रॉपर नाटकांनी एक्टिंग करता सो एक्टिंगाची जर्नी कशी स्टार्ट जाली. एक्टिंगाची जर्नी आतां ते तुवें सिरियल पळयलें आसतलें कसोटी जिंदगी की क्यूटी सास भी कभी बहू थी हांव सिरियल फ्री घाल्लें मुवी फ्रीकूय आहा सो ते हांव न्हू सदांच प्रोग्रामान आतां आमी कशी पळयता आतां फाल्यां हो मरतलो दिसता हो कित्याक मेलो आमी तोही पळयतालीं न्हू पूण हांव न्हू तेंचे सदांच तेंची एक्सप्रेशनां ती कशी रडटा ती कशी हांसता तेंचेर चड नोटीस करप आनी तशेंच रुमान बीन येवप हारशान म्हाजें ऑडिशन स्टार्ट अशें तुमने मुझे क्यों छोड़ा तल्ले बीन एक्टिंग बीन करप रडप बी तेन्ना म्हाका एक्टिंगूय येनाली पूण तरी ते रडोन बीन दाखोवप बस बहुत हो चुका तसले बीन एक्टिंग बीन करप आनी मम्मा बीन केन्ना बाय कितें गो कोणा कडेन उलयता काय ना मम्मा आनी केन्ना बीन अशें न्हू अनुराग मैं तुमसे प्यार करती हूँ काय ना मम्मा मम्मा बीन मदींच फाटल्यान कितें करते पिशा कोणाक हांवें जल्माक घातलो हे बीन मम्मा म्हणप कितें एकटेच बडबडटा तेंकां तो काय सांगो एक्टिंग करता मागीर म्हाजे मदींच एक्सप्रेशनां बीन चेंज काय ना मम्मा अशेंच बीन म्हणजे तशें पिशापणां करी हांव लायक ते आसता त्यो प्रेरणा बीन तेंच्या भशेन रडप बीन सोडलो तो मेलो बीन तस कितें करी हांव पूण ती पिशापणां म्हज्या हांगा पावतली म्हूण म्हाका खबर नासलें. मागीर हांव ऑब्वियसली तेन्ना भुरगेपणां कशें दिसलां भुरगेपणां बीन कशी हय मागीर हांवें एक्टिंग स्टार्ट केली हेजेर स्टेजीर ऑन स्टेज नाटकां लायक 2 मिनटाचो रोल हांवें लायफाचो फर्स्ट नाटक सांगतलें जाल्यार 2 मिनटाचो रोल आसलेलो आनी लेडी हवलदार जाल्लेले आनी तो न्हू ते 2 वरांच्या नाटकान 2 मिनटाच्या रोलान म्हाका असल्यो ताळयो मेळ्ळ्यो जाणा कितें आतां याद आसा तुका तो रोल पायलट कुट्या इतलेंच याद आहा म्हाका 2 मिनटाचो रोल 2 एकूच डायलॉग
2 मिनिटाचा रोल असलो माझा. तो हय. मेन डायलॉग आसलो तो पायलट कुठे आहे, कुणाचे विमान आहे, तसलो आसलो तो म्हाका. मराठी तो बी जो माझ्या हितूनच ना मराठी. मी मराठी हांव मराठी उलयना तितले. सो मराठी आसलो तो म्हाका. पूण हांवें तो केल्लो आनी म्हाका खूब ताळयो बीन मेळ्ळ्यो. तेन्ना म्हाका आनी म्हणजे अशें आसा की कसो आशिल्लो तो लोकांनीच role म्हाका दाखय? अजून मेरेन वयर काडला अशें दिसता म्हाका ना. ताळयो तेंची तारीफ. आतां ते म्हाका फॉलो करता, कमेंट्स घालतात. एक्चुअली लोकूच म्हाका वयर काडटा अशें दिसता. पण तरी हांव स्टक जाला त्या रोलाचेर. तो रोल करून दाखय. अरे तू कितली वर्सां जाली तेका. कितें तरी आसतलो न्ही. कितें रोल छपरी टायप? ना हे लेडी हवालदार जाल्लेले हांव तेन्ना. हा सॉरी छपरी हे बीन म्हणलें हांवें. घालून. तुवें अशें कितें दाखयलें म्हाका? हे म्हणजे हे घेता घश्टी बीन घेवन असलेले. कुणाचे विमान आहे असले बीन आसलेले. किती तरी आसलेले ते. कुठे हळदी कुंकुमला निघालेस की काय तसले बीन आसले. आसलो म्हाका इतले. पण तसे आवाज बीन तसोच काडपाचो असलो. पण तो अजून आमच्या वाड्यार बीन केन्ना केन्ना म्हाका लवरदार बीन म्हणटा अजून. म्हणजे एक यादगार कशे असता न्हू थोडे. मे बी ते So 2 तो फर्स्ट. फर्स्ट माझो. आणि त्याचे मागीर आणि तुजो last फेवरेट रोल movie. खंयचो? आता तो केल्लो तो हांवें. खंयचो? करून दाखय. तू तो रील म्हणी तो. हांवें पयला तो. तो करून दाखयचो. अरे तो कसो करून दाखव. ते इमोशन्स तुजे भितर हाड. कितें ती स्टोरी कितें थंय? कितली पार्टाची? कितें ती धांव story? धांवलो तेजो म्हणल्यार ती एक मिडल क्लास बायल असता आणि तेजो घोव तिका म्हणजे पॉश जावपाचें असता. तुवें हे मुवी पळयला विदाई? हय. सेम तशेंच ते. विदाई न्ही तो जुदाई. जुदाई सध्या विदाईचे टायम येयला न्हू. जुदाई तो पयशा खातीर न्ही तो पयशा फाटल्यान ती धांवता अशें कितें तरी. तशी टायप स्टोरी हा. बट ते कोण तो रायटर आसा पळय तेणेन खूब बरी बरयल्या ती. लायक कॉमेडी स्टार्टींग न्हू फूल कॉमेडी आहा ते. आनी म्हाजो कॅरेक्टर फूल कॉमेडीनूच वयता. मदींच बर्डे जाता. मागीर मदींच हांव पॉश पार्टी कशें जाता. तांबडी इंग्लीश बीन मारून आनी मागीर हांव रडटा. ते रडटा ते कर. फ्लोआन येयला तो. रडटा ते कर रडटा ते. म्हणजे कशें आसा ते चुप चुप काय करतो रे तो. म्हाका सोडून खंय वयचो ना. कळटा तुका. म्हाका सोडून खंय वयचो ना तो. म्हाका जायचो. म्हाका सोडून खंय वयचो ना तो. बाबा बाबा चल रे हाड रे तेका. आसतलो तो. आसतलो. चल हाड रे. बाबा आता कळ रे म्हाका. पयशे मुटल्यार काय न्हू. पयशे मुटल्यार काय न्हू. मनीस महत्वाचो असता. बाबा म्हाका नातें महत्वाचें आसा. बाबा हाड रे तेका. चल हाड रे तेका. हाड रे तेका. एकूच हाड रे तेका. म्हाका तेजे कडेन माफी मागोंक जाय. तेका खूब मोग रे तो. वाव. ओ माय गॉड रियल ऍक्टिंग अशी असता. खरें रडप. रडले मी. आता तिथून असते. ना 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 तितूंतल्यान भायर सर तूं. खरेंच बेस्ट ऍक्टिंग हांवें खरेंच अशें पळोवना. इमॅजिन कर स्टेजीर हांव तितून वयता. म्हाका लिटरली अशें दिसता की म्हाजो घोव म्हाका सोडून गेलो. तो मरपाक आसा काय तो मेलो अशें जाता. म्हणजे म्हाज्या चेड्या वांगडा हांव तें हें करता न्हू. सो हांव तेन्ना तेका सांगता पळय चल तेका वचून हाड बीन म्हणून. तेन्ना हांव तुका सांगूं शकना. हांगा दुखता बी त्या टायमार. हेवी जाता हांव खूब. रियल कलाकार. अरे ना रे तशें काय ना. आता तुजो मोठ तितूनच आसा काय भायर ना सरलो? मागीर हांव खाजी घालता नाटक बीन जावन. तेन्ना हांव फोटो मुडान येता नुसता तूं फोटो काड. बरें. आतां म्हाजें कितें हालत जाल्यार मंजू. ना 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 आतां सारकें जालें तू. तेन्ना कॅरेक्टरान आसता न्हू आमी. सो तेन्ना तुका ती
नॉर्मल फील जाता. आतां सुद्दां हांव तुज्या वांगडा मातशें डिस्ट्रॅक्ट जालें. तुमकां कळ्ळें हांव डिस्ट्रॅक्ट जालें ना. तें. पूण हांव एकदांय जालें. कळूना. बिकॉज म्हाका खबर आहा तुमी आहा आनी हांव आतां कॅमेरा फुडल्यान करता. त्या टायमार कितें जाता म्हाका लोक बीन कोण दिसत ना. तेन्ना हांव त्या फॅमिलीन घरान आहा काय करता. सो तेन्ना तें नॅचरली येता. वाव. बेश्टच तें नाटक 100 वयर वचूं शकना न्हू. तितून आमी जीव हांव म्हाजेच उलयना. फूल ग्रुपान आमचो तो जीव घातला त्या नाटकान. पूण आतां म्हाका तुजी एक्टिंग खरीच आवडली. थँक्यू. फॅन जालें हांव तुजे एक्टिंगाचे काय खरेंच. कित्याक हांवें इतली लागींच्यान अशी एक्टिंग केन्नाच पळोवना. स्टेजीर पळयता तेन्ना आमकां ती खरी दुकां दिसनात न्ही. हय हय. ना दिसना एक्चुअली. आवाज येता म्हणल्यार एक्टिंग दिसता. तशी आमी पळयल्या की एक्टिंग दिसता. पूण तुजें आतां सारकें लागींच्यान म्हणटकीर फूल दुकां सारकें नर्व्स सगळे दिसले. शिरयो बी म्हणल्यार एक टायम म्हाका दिसलें की तूं खरेंच पावलें काय म्हणून स्टेजीर. म्हाकाय दिल्ले. बरें आसूं ओके तें सोड. ओके. म्हाका सांग तूं आतां सोशल मिडिया हँडल करता, कॉन्टेंट क्रिएट करता, मागीर एक्टिंग करता, बाकीचें सगळें तुवें जें कितें सांगलां तें सगळें करता. सो तूं मॅनेज कशें करता सगळें? मॅनेज कशें करता करून घेता त्यो म्हाजे कडेन. म्हणल्यार कळ्ळें जाणा पळय तेन्ना हांव स्टिचींग करी न्हू तेन्ना हांव घरा शिंवतालें पयलीं. मागीर हांवें शॉप घेतलें थंयसर शिंवतालें. मागीर सांजचे प्रॅक्टिसेक वचप. मे बी दांडियाच्या जावं नाल्यार घुमट आरतीच्या जावं. एक पिरियडाक येयले गो ते सगळे मॅसअप जावं ना. मदींच हांव नाटकांनी गेल्लेलें. एक नाटकाची रिहर्सल जाली 2 म्हयने. की मागीर दांडियाची कशी आसताली मे म्हयनो ते ऑक्टोबर पर्यंत प्रॅक्टीस आसताली. सो रातचें म्हाजें तशेंच थंयसरूच वचप हांव. प्रॅक्टिसींग घुमट आरती प्रॅक्टीस म्हूण दांडिया प्रॅक्टीस म्हूण मागीर भुरग्यांक शिकोवप नवरात्रीच्या दिसांनी. आमच्या देवळान हांव भुरग्यांक शिकयता. भुरग्यांक बायलांक चेड्यांक तर ते शिकयता. जाता एक्चुअली मॅनेज. हांव तुका सांगूं शकना. आपशींच जाता. म्हणजे तुका जेन्ना कितें करपाची इच्छा आसता पळय ती कशीय जाता. तुका तें करूंकूच जाय मात. ते कशें तूं पूण मॅनेज तुजी न्हीद बी सारकी जाता ना? हालत जाता. हालत जाता सारकी. खूब हालत जाता. कित्याक सगळे कडेन तकली दवरची पडटा न्ही. मेंटली तुका सगळे कडेन एक्टीव रावचें पडटा. म्हणल्यार आतां आयज हांव समज नाटकाक आसा. नाटक म्हणजे कितें लेट जाता तुका 2, 3, 4 सकाळी 5 सुद्दां जाता केन्ना केन्ना. इतली लेट जाता. तुका खबर आसा फाल्यां वचून आतां तो कपडे शिवूंक जाय. ऑर्डर येयला ब्लावजाचो. तें टेंशन आसतालें मदींच. तो ब्लावज आतां कसो तूं ब्लावज बी शिवता? हांव सगळें शिवतालें. आतां शिवपाक बंद केलें हांवें. कित्याक? कॉन्टेंट क्रिएटरींग करता. ना म्हणजे बट हेतून तुजी लायफ सेट आसा? हय. हय. आतां वचोन खंय तरी ह्या मोमेंटार येवन बरी सेट आसा. खरें जावपाकूय जाय. बिकॉज तेतून कितलो हार्ड वर्क आसा तो लोकांक दिसना. तो एक्चुअली लोकांक दिसना. लोकांक दिसता की ग्लॅमरस लायफ अशें दिसता लोकांक. बट तेंका तशें कितें ती वचून रेस्टॉरंटान फुकट खावप तशें आसना तें. तुका येता तुका कित्याक येता तूं बरें काम करता म्हणून येता न्हू. आनी ते आहा पळय कोण ते येता ते प्रमोशन घेवन तेंकां कशें आसता कुकू म्हाका तुजे कडल्यान कॉमेडीच जाय. म्हणल्यार तेंची एक एक्सपेक्टेशन आसता की हांव जाणा गो तूं बरेंच करतलें म्हणून. तूं मात कर बरेंशें कर कितें तरी बरें चिंतून कर अशें. म्हणल्यार तेवूय तुका एक कॉन्फिडन्स दिता न्हू. एक्सपेक्ट करता आनी तुजे कडेन जेन्ना कोण एक्सपेक्ट करता तेन्ना तुका कितें दिसता आतां 100% लायतलें. आनी हांव लायता बी. आतां तूं स्क्रिप्ट चिंत तो कोण कितें तो पॉयंटर्स दिता तेजे स्क्रिप्ट चिंत स्क्रिप्ट बरय ती स्क्रिप्ट मागीर तुका डायलॉगान हाडूंक जाय. आय मीन 4 लोकांक एकठांय करून शूट कर खंय तरी वच आनी ते मागीर एडिटिंगान घाल. एडिटींग म्हणल्यार कितें म्युजीक सोद पयलीं म्हणल्यार. ती म्युजीक खंयसर बरी दिसतली खंयसर पंचीस तुका जाय. ते क्लिप्स हांगाच्यान थंयच्यान हांगा इतलें करता करता म्हणल्यार अपलोड कर. आनी मागीर वचोन तो एक व्हिडिओ जाता. आनी त्या व्हिडिओक जेन्ना व्ह्यूज मेळना तेन्ना अशें दिसता इतली मेहनत करून कित्याक मेळूंक ना. आनी थोडे व्हिडिओ अशे आसा की अशेंच केले हांवें असोच घातला हांवें घे रोखडोच म्हणून 100K जाले. मेहनतूच घेवंक ना. मेहनत घेतलेले व्हिडिओक येत ना बी व्ह्यू. तशें जाता. खुश जावं काय दुखी जावं तेच कळना केन्ना केन्ना. पूण जेन्ना तुवें स्टार्ट केलें पळय तेन्ना तुका दिसलें की आपलो करियर हेतूनच जातलो म्हणून. जेन्ना तुवें कॉन्टेंट क्रिएट करपाक स्टार्ट केलें तेन्ना दिसलो तुका करियर हेतून जातलो म्हणून? तेन्ना इतलें नाशिल्लें न्ही. सो तुका कशें कळ्ळें? कित्याक जेन्ना हांवें फॅशन डिझायनींग स्टार्ट केली तेन्ना लोकांनी म्हटलेलें कितें स्कोप आहा भितून. तेन्ना नासलो एक्चुअली फॅशन डिझायनिंगाक स्कोप. तेन्ना तुका पुणे महाराष्ट्रांत नाल्यार दिल्लीत वयचें पडटालें. सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स.
फॅन्सी ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा. अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात. साद मार्केट प्लाझा ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, अंत्रुज नगर, फोंडें, गोंय. इवन फायन आर्ट्साक बीन नासलो. आतां खंय करून लोकांक स्टिचूच केल्लेले कपडे जाय जाले. मागीर येयलो न्हू स्कोप भितून. म्हणल्यार म्हाका तोहे कॉन्फिडन्स वाडलो की पयलीं स्टिचिंगेंकूच वालोर नासलो. मागीर लोकांक सगळे शिवलेलेच कपडे जाय, अशेंच जाय तशेंच जाय. खंय ना खंय आतां खंय वचोन सगळे रेडीमेड मेळटा. चेंज जायत रावता, ना म्हणना. सो हितूनय म्हाका खंय ना खंय खबर आसलें की जशें की डान्सर, हांव जेन्ना एक डान्सर तूं डान्सर जावन खंय वयतलें, ते DIDन वयतले डान्सर जावन. आनी तेन्ना तुका डान्सर म्हटल्यार DIDन गेले काय तूं फेमस. पूण आतां डान्सिंगाक खंय ना खंय स्कोप येयला पळय. कितले अकॅडमीज जाल्या, बरे बरे डान्सर्स आतां बरे बरे करता. तशेंच हितून सुद्दां स्कोप नासलो, पूण आतां खंय वचोन येयला पळय. पयलीं व्हिडिओ कितें तुमी व्हिडिओ बीन करता, ते टिकटॉक केले ते आतां व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवतात. ते प्यारी प्यारी हय, हय. तेन्ना आमी तांकां छपरी म्हणून तांकां कितें कितें म्हणी. आतां ते खंय पावले. तेच आमी छपरी पणा पयलीं केल्ली जाल्यार आमी खंय तरी. सो अशें आसना न्हू की आयज तेका स्कोप ना जाल्यार फाल्यां आसचो ना, आसतलो न्हू. सो आतां तूं फूल टायम हेच करता. हय, हांव फूल टायम हेच करता. आनी येता बी न्हू म्हाका हे प्रमोशनां ती घेता. मागीर तेजेर पूण काम तुका करप. फ्युचराचो भंय आसना की मागीर फुडाराक कितें जातलें काय म्हणून? सो म्हाजें सेक्युरिटी ऑफ जॉब ना न्ही हितून. हय, म्हाजें कशें आसा, हांव कलेनूच जगला न्हू आख्खो वेळ. सो आतां अशें आसा की हे समज म्हाजें बंद पडलें जाल्यार हांव स्टिचींग परतून स्टार्ट करतलें. सो आहा न्हू म्हाजे कडेन एक बॅकअप कसो प्लॅन. आनी असल्या कामाक तुका रिटायरमेंट ना. ना न्हू रिटायरमेंट ह्या कामाक. तूं मोरासर करूं शकता, फक्त तुजी ताकद आसूंक जाय ती. आनीक जाणटे जातकीर लोकांनी पळोवपा जाय न्ही. पळयता न्हू आतां इतले एक्टर आतां जाणटे जाले. परेश रावल बीन खंय, तांकां लोक आजून तुका समज कळटा न्हू लोकांक कशें एट्रॅक्ट करप, त्या मेरेन तूं हाय. आनी म्हाजें तें सपन आहा की म्हाका म्हणजे मोरासर तर हें काम करीत रावूंक जाय. म्हणल्यार तूं तेतून एन्जॉय करता. हय, एन्जॉय करता. लव वॉट यू डू वॉट यू लव. पूण तुजो थोडो कॉन्टेंट असो आसता तितून खूब हार्ट ब्रेक आसता. खुबशे कॉन्टेंटान भितर तुजो हार्ट ब्रेक जाला म्हणून तो कॉन्टेंट भायर सरता काय दुसऱ्यांचो पळोवन भायर सरता? चड पर्सनल जाला. ना रे, पर्सनल ना जावं. मूड स्विंग्स जाता न्हू आमचे खूब फावटी. आतां दुखी जाल्यार 5 मिनटांनी हांव रोखडेंच खूश. वर्ल्डाचे सुखी मनीस जातले 5 मिनटां. परतून 5 मिनटां वर्ल्डाचे दुखी मनीस. सो खूब इम्पॉर्टंट आसता न्हू लायफान सॅडनस. ज्या मेरेन तुज्या लायफान सॅडनस येना त्या मेरेन तुका खोशयेचो म्हत्व कळना न्हू. सो जेन्ना सॅडनस येता तेन्ना सगळे सॅड स्क्रिप्ट येता म्हाजे कडेन बरोवंक. कित्याक तेन्ना तकलेन ते आसता न्हू. पूण तेतून मोगाची सॅडनस खूब आसता. मोगाची ब्रेकअप ब्रेक ना, ते ब्रेकअप बीन तसले बीन हांव ते लोकांच्या फुडल्यान हाडिना. म्हाका लायक एडमायर करपाक आवडटा. लोकांच्या लायफान कितें कितें आसा पळय तें हांव बरोवन काडटा. म्हाजी तो क्वॉलिटी आहा. सो तूं दुसऱ्याच्या लायफातले बरयता. तुज्या लायफान एडमायर म्हाज्या लायफाचे बरोवंक शकता न्हू हांव. म्हाज्या लायफाचे बरयता. थोड्यो पूण केन्ना जाला हार्ट ब्रेक? ना, जनरली विचारता. कितें जालें? हार्ट ब्रेक जाला केन्ना? हार्ट ब्रेक म्हाजो हय. कोणाचो जायना. जाला? हय, मातशें खुबश्या हितून जाला. डिप्रेशनान बी गेला काय? हय, डिप्रेशन हांव लायफान हांवें फक्त म्हाजे कले खातीरूच घेतला की अशें कितें जालें, कित्याक सपोर्ट मेळना. मोगा तेच्या खातीर ना. खातीर. मोगा खातीर वचना मोगा केन्ना खातीर. डिप्रेशन. अजून लगीनूच जायना. मागीर पळोवया तें लगीन जावन. म्हजो नेक्स्ट क्वेश्चन असो आशिल्लो की तुका लायफान केन्नाय अशें फिजिक्साक धरून आपले फिजिकल हेकाक धरून कितेंय प्रॉब्लेम फेस करपाक पडला काय म्हणून? पूण आतां तुका पळयतकीर म्हाका कळ्ळें की तूं परफेक्ट आसा. सो तसो काय तुका इशू येवना आसतलो. सो तो क्वेश्चन म्हाका दिसता विचारना तितलो बरो. ना, आसूंक जाय. आसपाक जाय. कित्याक? विचारूंक जाय आनी लोकांक कळोंकूय जाय. कित्याक? कितें आसता ना, हांव एक टायम ऑब्वियसली हांव आर्टिस्ट न्हू. सो रातचे म्हाका हें आसतालें नाटकां बिटकां. सो ऑब्वियसली हांव बारीक जातलेंच न्हू. दांडिया 8 वर्सां नाचला म्हटल्यार
हे बीन जाताले दोळे भायर, दात भायर, तोंड भितून बारीक जाताले हाडा लिटरली. आतां म्हणून हांव बारीकूच आसा पण इमॅजिन कर हेज्यान बारीक कशें दिसतलें हांव. सो तितले बारीक जाताले. आनी एका आर्टिस्टाक कशें आसता तुका फेस करचें पडटा न्हू लोकांक. सो फेस करपाक तो कॉन्फिडन्स जाय पडटा. आयज म्हाज्यान कॉन्फिडन्स आहा म्हणून हांव लोकांक फेस करूंक पावता. आनी इफ तोच कॉन्फिडन्स समज थोडे लोक येवन तुजो देंवयत, तुका ड्रेन करीत जाल्यार तुका कशें जातलें. फॉर एग्जाम्पल 4 लोक तुका येवन म्हणीत की आयज हांव तुका मेळ्ळां समज आनी हांव तुका म्हणटलें आयजूच येवना. कितें जालाय गो तूं? हालत पळय गो तुजी, भागलाय मुगो, खा गा कितें जिवाक, कितें केलां, जेय बीन ना गो तूं. जेयता म्हणून तर आहा न्हू हांव. तूं पयलीं येवन म्हाका कशें हांवें तुका पयलीं कशें इचरूंक जाय येवन की आगो वैभवी कशें आसा तूं? बरें आसा मुगो? बरें काम करता म्हाका लायक जालें. अशें उलय न्हू. तूं पयलीं येवन म्हणटलें की कितें जाला गो तूं वैभवी? पळय गो तुजो अवतार पळय गो. तुका कशें दिसतलें? तूं ट्रेन फील जातलें न्हू. तूं इतले मेहनत करून समज तुका फक्त लोक तेच तुज्या तकलेन घालता. एकल्यान तुजी फकाणां मारली आडकड्या ओके आहा. 4 लोक येवन तुका तशें म्हणीत न्हू मागीर तुका आपशीत तें ड्रेन फील जाता आनी तुका लिटरली हारशा फुडल्यान अशें जाता की कितें जाला काय आपूण अशें बरें दिसना काय. मागीर तूं लिटरली न्हू एका टिशर्टाचेर 2 टिशर्टां चडयता. लेगिन्स घालता, शॉर्ट्स घालता, परतून दुसरी पॅन्ट घालता जस्ट तुका दिसपाक की तूं मोटें आसा. म्हणजे तूं इतले भितून खाता. फॉर एग्जाम्पल मोठ्या मनशांक कितें गो तूं थुलथुलीत जालाय, मांस पळय गो तें भायर सरता तुजें. अशें जाता न्हू फाटल्यान बीन तेंचे कमेंट पळय तेजे अशें हालता की बॉडी. तेका हें जातालें न्हू. तें आतां बाबडे आहा थंय आहा न्हू तें कितें करतले. तेजी बॉडी शेप सगल्यांची शेप डिफरंट आसता न्हू. सो तेंची शेप डिफरंट. मागीर ती कितें करता म्हणून टायट म्हणून कपडे घालता बारीक दिसपाक. ती म्हणटा आवय नाका स्लीवलेस नाका हें दिसता लांब स्लीव्स घालया. सो तितूनच न्हू मनीस भितून सोंपता. फुडें मागीर काय करूंकूच वचना, चिंतूंकूच वचना. सो जेन्ना लोक तुजेर कमेंट मारता चिंतून मातशें मारूंक जाय की बाबा त्या मनशाचेर कितलो पेस पडो शकता तो. कळ्ळें तुका. जस्ट आतां म्हाजे दात भायर आसा ओके. ओके आतां म्हाजे दात भायर आसा ओके. सो म्हाज्या लायफान एक टायम असो येयल्लो की आतां हांव उलयतां न्हू हांव बरें उलयतां तुज्या बरें उलयता. सायडीक 2 जाण हे लायक फकाणां मारप न्हू आनी लिटरली म्हाका तें आतां हें दिसलें की मागीर हांव ट्राय करतां बंद दवरपाक दात. उलोवपाकूय आतां हांव प्रॅक्टीस म्हणून मारता की कशें हांव दात दाखयनासतना उलोवं शकता. आतां म्हाका हें जालें न्हू की कोणें तरी म्हाजी फकाणां मारली तें तुका खाता गो आनी त्या एजीन तुका जाता. आतां म्हाका कोण जाय तें म्हूण म्हाका पडलेलें ना. पूण एक टायम तुजो तो एक वय आसता न्हू जेन्ना तुका तो ट्रिगर जाता न्हू तेन्ना तुका त्रास जाता. मागीर हांव हारशान येता की बुरशें दिसता काय हांव, बरें दिसना काय म्हाजी स्मायल बीन. मागीर हांव स्मायल करपाचें बंद. मागीर कितलींशीं वर्सां मागीर विथआवट स्मायलींग दात बंद करून बीन उलोवप अशें आसप. जस्ट बिकॉज दातां बुरशें दिता. आतां हांव व्हडल्यान आसता कित्याक हांवें म्हाजो तो हें केला की तुमी म्हाजी कला पळय हांव कशें दिसता तें पळोवना आनी तशेंच पळोवंक जाय. तुमी कित्याक म्हाजेच बद्दल उलयना कोणाय बद्दल त्या मनशाचे कित्याक तुमी फ्लॉज पळयतात. सगल्यांनी फ्लॉज आसतात. कोण परफेक्ट ना ह्या लायफान. सगळीं आपूण वेगळ्या वेगळ्या तरेन येयल्लीं आहा. थोडी खोरी आहा थोडी काळी आहा. एक काळ्या म्हणीत न्हू हांव आहा काळो तितून कितें आहा. ए बारीक आसा बारीकूच आहा पूण धजा मरे तूं कोळसो तूं कोळशान येयल्लो आसा करपालाय मरे तशें नाका. तूं काळोच आहा रंग म्हाजो तो काळो ओके आहा. ओके तूं हाडकुडे आहा अगो तूं धर तूं उबोन बीन वचोंक आहा. असलें कित्याक फकाणां म्हाजी सायज ती. आय एम हॅप्पी वीथ माय सायज. म्हाजी सायज ही हांवें एक्सेप्ट केला. हांव कशें आसा हांवें एक्सेप्ट केला. म्हाका तेचेर मेहनत म्हाका दुसऱ्या गजालींचेर मेहनत घालूंक जाय. आनी हांव बारीक आहा म्हणल्यार हांव कितें जाम ना हांव बरें स्ट्रॉंग आहा. इतलें कितें काम करता म्हणल्यार हांव आहा न्हू स्ट्रॉंग. नाल्यार हांव खंयसर हें पडलेलें आसलें हाडां घेवन म्हाजी. हांव आसा स्ट्रॉंग. म्हाजें इतलेंच आसा की तुमी बेश्टीत कोणाचेर अशी ट्रिगर करूं नाका. तुवें ब्रेसीस बी घालपाचें केन्ना चिंतलें? ना चिंतूंक ना हांवें. हांव तुका सांगता म्हाजी 2 फ्रेंडां आहा दोगांयनी ब्रेसीस घातला. पूण तिगोयी फ्रेंडां जाणा म्हाजी तूं घालूं नाका तुजें तें सूट जाता रे कित्याक घालूंक जाय बरें दिसता तूं. तशी मोटिवेट करपी मनशां जाय म्हाका. ना की अशें की तें बुरशें दिसता तुजी एक्टींग न्हू तुजें दातूच दिसता. तशें ना तूं म्हाजी एक्टींग पळय न्हू दातार कित्याक पळयता म्हाजे तुमी. आतां म्हाका सांग आतां हांव एक्टींग तूं तेन्ना दात पळयतालें म्हाजें ना. म्हाजे दात कितें खंयचे दात तुवें एक्टींग पळयली न्हू म्हाजी कसली मनशां जाय. हांव तुका तशें म्हणटा अहें बरें पळया न्हू वायट कित्याक पळयता तुमी. म्हजेय दात भायर आसा. ना रे बरें बी दिसता क्लीन बी ना म्हाकाय खूब जाण म्हणटा पूण ते ब्रेसीस घालता ते तो पेनफूल प्रोसेस आसा पळय
ना तो तुका नाका जाय जाल्यार तू घाला लोक हांव तुका म्हणटा म्हणून घालूं ना 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 हांव ना तुझ्या आयक तशें न्ही हा. घाल म्हणटात म्हाका पूण ते पेनफूल प्रोसेसा परस म्हाका अशें दिसता की आसा तें बरें आसा माझे फ्रेंड सांगताय पण म्हाका कितले जीव काडटात खंय ते लास्टाची 2 दाडयो कितें तरी 4 काडच्यो दाडयो पडटा काडटा वयल्यो सकयल्यो आनी मागीर ते चेंज करीत रावता वडून वडून दवरता आनी म्हाका मेन कोणें सांगलें जाणा डॉक्टरान ताणें म्हणलें की ई कर हांवें केलें तुजें म्हणपाक लागलें सारकें ना ताका गिरायक जाय म्हाका आनी आशिल्लें. कितें म्हणटलें फोळ्यो म्हाका मजा येता रे म्हणपाक म्हाका स्वताक पण दुसरी म्हाका गिराक म्हणटा म्हाका सांग तुज्या मोगाक कोणी कितें म्हणली जाल्यार तुका वायट दिसचें ना दिसतलें हांव म्हाजो मोग न्हू म्हाका कोणें काय म्हणूंक जायना म्हाका वायट दिसता आनी फकाणां घेवं येता पण फकाणां ती इन्सल्टान वचोंक जायना फकाणां जेन्ना एक लिमीट क्रॉस करता तो मागीर इन्सल्ट जाता फकाणां पुरतीच बरी दिसता मुटकू बीन म्हटलें की बरी असो मुटकू हांव पण परतून पूण तूं परतून म्हज्यान मोडवें आसा ना न्ही हांव तू जिवान बीन बरें आसा म्हणून तू दिसता लांब म्हाज्याकून मात तशें खबर आसता ना म्हाका जिवान बीन आसता ती लांब पूण आतां आमचे दिसता. पांय बारीक दोगांयचे बी पावतात बिकॉज आमी उशे धरला फाटल्यान हा. ना उशे काडल्यार म्हजे पांय पावना सकयल ना. म्हाका मात बरें बी दिसता अशें लांब चेडे बीन सायडीक उबे रावता बरें बी दिसता न्हू आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे टायर चेंज कर मरे योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी अरे वाह योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव ना हांव कितें म्हणटा हा तुमी म्हणल्यार तुका आसा लांब तशी जाय accept म्हणल्यार तुका न्हवरो लांब जाय शिस म्हाका लज दिसता आयकात ना म्हाकाय सेम हय न्हू लांब बी बरी दिसता तर लांब आनी मोडवे कॉम्बिनेशन म्हाका खूब आवडटा खूब बी बेश्टीच बी वर काडटा दोगूय आमी ओके तशें ना रे एक्चुली म्हाका मात तुका जशें सांगलें तशें सपोर्टीव जाय कसो बी हा आसल्यार म्हणल्यार मुद्दा ती सांगली सपोर्टीव जाय आनी आतां ती सांगली लांब जाय ना. म्हणल्यार तूं दोनूय पळयता आ. पण हय जाय सपोर्टीव जाय लांब मुडको कोणी चलता मुडको आल्या अशें धरता लांब जाल्यार असो पूण खंयचें चड बरें दिसतलें तुका लांब अशें मेळत जाल्यार लांब मेळत जाल्यार आय बी हॅप्पी ए बेबी कसो फिलींग येता मागीर आनी हांव आसा बी बेबीत कशें दिसान तुका हय दिसता ओके ओके आतां एक फन सेगमेंट करया हम्म. टंग ट्विस्टर कळ्ळें हांव तुका जें सांगतलें तें तुवें 3 फावटी म्हणपाचें अरे देवा ओके मज्जा तुका आय सॉ सुजी सिटींग इन अ शूशाइन शॉप म्हणूंक जाय हय 3 फावटी म्हण फास्ट हा स्लो तरी सांग न्हू म्हाका आय सॉ सुजी सिटींग इन अ शूशाइन शॉप I saw Susie. I saw Susie. No. I saw Susie. सुजी I saw Sushi. I saw सुजी Susie sitting in a शूशाइन शॉप shoeshine shop. I saw Susie sitting in a shoeshine shop. I saw Susie sitting in a shoeshine shop. I saw Susie. I saw Susie. I saw गेले थर्डाक गेले तू गेले असो सोड नेक्स्ट पहिली नाश्ता ओके फुजी वुजी ओके फुजी वुजी वॉज अ बियर फुजी वुजी हॅड नो हेअर फुजी वुजी वॉज अ बियर was a beer फुजी वुजी हॅड नो हेअर had no hair fuzzy wuzzy was a beer का deer तो बियर बियर okay fuzzy wuzzy was a beer fuzzy wuzzy had no hair फास्ट म्हणत आहे 3 फाटी fuzzy wuzzy बुजी नी wuzzy वुजी fuzzy sorry fuzzy wuzzy was a beer fuzzy wuzzy had no hair fuzzy wuzzy was a beer fuzzy wuzzy had no hair fuzzy wuzzy was a beer fuzzy wuzzy had no hair thank you I like to take my mom and dad
ओके म्हटलं आम्ही मातशी भिल्ली ते किती जातली ते पण सारको जालो. ओके. नेक्स्ट, हाऊ मच वूड अ वूड चक चक इफ अ वूडचक कुड चक वूड. ह्याचं वूड कोण हाऊ मच हाऊ मच वूड अ वूड चक चक वूड अ वूड चक चक इफ अ वूडचक इफ अ वूडचक कुड चक कुडचक Wood. वूड म्हण. विसरले हाऊ मच How much- पहिली दम धरतो. चक हाऊ मच वूड वूड नी वूड हाऊ मच वूड अ वूड चक चक वूड अ वूड चक चक इफ अ वूडचक कुड चक वूड. इफ अ वूडचक कुडचक वूड. होय म्हण. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck would a woodchuck wood? How much wood could a woodchuck chuck would a woodchuck wood? सगळे वर सकल झाले पण झाले. वुडाचे कोड झाले. तर सूर भेटला. असं बेस्ट. Okay. आता लास्ट जी कोण फुडें भुरगीं ऑर एल्स यूथ जी कोण आसा ती सपोज कॉन्टेंट क्रिएशनान वचपाक सोदता जाल्यार तूं तांकां कितें सांगतली? तांकां हांव पयलीं सांगतलें की रॉंग इन्फ्लुएन्स करूं नाका, रॉंग दाखोवं नाका लोकांक, जें कितें बरें आसा तेंच दाखोवपाक ट्राय करा. म्हटल्यार म्हणजे प्रोमोट नाका जाल्लें करूं नाका, जितून आयज कालचें जनरेशन ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहा, तांकां आनी नाका जाल्लें शिकोवं नाका. बरेंच कितें तरी दाखया जें जशें की आमी दाखयता गोवन कल्चराच्या बद्दल तशें दाखया, कितें बरी स्टोरी लायन्स दाखया, सोसायटी खातीर बरे मॅसेजीस दिया, कितें रॉंग घडटा तेज्या बद्दल कितें रायट कशें घडूं शकता तसलें कितें तरी दाखया. बट ते कच्चा बदाम तितून काय मेळना. ते तुमी एन्जॉयमेंटाक करूं शकता, बट तितूनूच घुसो नाका की तितूनूच तुमी फेमस जातले अशें ना न्हू. कितें बरें दाखोवपाक जाय न्हू. म्हाज्या हिसपान हय. आनी इफ पेरंट्साच्या अगेन्स्ट बीन वचोन काय करूं नाका, काय मेळना पेरंट्साच्या अगेन्स्ट वचून न्हू. समज तुजें तितून आसा जाल्यार तुजें तितून बरें जातलें, पूण तेज्या खातीर तूं कोणाच्या अगेन्स्ट वचपाची गरज ना. आनी सोशल मिडिया जितली बरी तितली वायटूय. तुका जितली वयर काडूं शकता तितली देंवोवूं शकता. मातशें एकूच उतार रॉंग जाला पूण अशें कितें याद आयली म्हाका म्हाज्या विचारपाक? हितून ना, म्हाज्या हितून जावं ना. कॉन्ट्रोवर्सी बी कितें जाला आज पर्यंत? कॉन्ट्रोवर्सी ना. नेगेटिव्ह कमेंट्स हय येतात. ते येतात न्हू. आतां 40 कमेंट येयले तितूंतले 10 कमेंट नेगेटिव्ह येयले जाल्यार म्हाका फरक पडना. 30 कमेंट बरे येयले न्हू, हांव तितून चड हें वयता. पूण मोस्टली ना गो, म्हाका येयनात एक्चुअली रॉंग पूण कमेंट. तशी कॉन्ट्रोवर्सी जावं ना. ना न्हू, ना जावं ना. तशें हांवें तसलें काय कितें करूंक ना आय गेस. म्हणजे तूं पयला आसतलें तशी कॉमेडी आसा न्हू, तुका खबर आसा बी, तुवें नोटीस केला ना तूं ना सांगू ना शकता. ना तुझे हांवें पळोवन. सो दॅट म्हाका याद येता. ना 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 रे ना, जावंक ना म्हाजी काय तशी. ओके दॅट्स इट. अरे थँक्यू वे. सो मच. हय जालें. थँक्यू. मज्जा मजा येयली. आयली. कितली एनर्जी लायली आमी पॉडकास्टान. हय तुवें मजा इतली- येता न्हू हय, अशी मजा एनर्जी आयली. घालूं. अरे हा तूं कितें करता. आज मागीर स्लो बीन मागीर तूंय जेम येता, हांवूय जेम येता, मागीर थोडे बिहायंड अशें बीन येता न्हू. सणपरबो जावं वा कसलेय उत्सव आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स. फॅन्सी, ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा. अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात. साद मार्केट प्लाझा ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, अंत्रुज नगर, फोंडे, गोंय.